गार्बेज कलेक्शन जायना ताचे कारण म्हणल्यार जे कॉन्ट्रॅक्टर जे एजन्सी अपॉइंट केल्ले आहा ते काम सारकें करना. जो टेंडर आसा मडगांवचो आनी फातोर्डा तांकां क्लियर कट हें आसा कंडिशन्स आसा की तांणी स्विपींग करचें, त्या लोकांचो स्विपींग करचो, गटर्स क्लीन करचे. सो हें सपोज डेली सपोज जालें एंटायर सिटी लिमिट्सा भितर जाल्यार गार्बेज म्हणटा तें केन्ना दिसती पडटा. पूण हें जायना म्हूण हे भाशेन ब्लॅक स्पॉट दिसती पडटा आनी हें जायना म्हूण हो हे भाशेन वेस्ट लासोवपा पडटा आनी असली शॉर्टकट मेथड यूज करपा पडटा. काल आमी आयकलां जेन्ना सॅनिटेशन कमिटी मिटींग आशिल्ली तेन्ना चेअरपर्सन आमचो मडगांवचो चेअरपर्सन बाब दामू शिरोडकर सामको वोकल जावन म्हणटा की बापू जो एजन्सी इलिगली जो अपॉइंट जाल्लो आसा सिन्स 2019 तो पळय ताका एवॉर्ड मेळपा सारको एजन्सी म्हणटा तो एवॉर्ड म्हणजे इतलें काम बरें कर म्हणून. आमकां दामू शिरोडकराक सांगपाक जाय, चेअरपर्सनाक सांगपाक जाय मातशें फाटल्यान वच आनी एसेंब्लीन एलएक्यू घातिल्लो एलएक्यू नंबर 011C स्टार्ट क्वेश्चन. हो स्टार्ट क्वेश्चन कोणा बद्दल आशिल्लो आनी कोणी काडिल्लो जाय जाल्यार हांव सांगता. हो स्टार्ट क्वेश्चन मांडिल्लो मडगांवच्या आमदारान ह्याच बापू एजन्सीचेर. कित्या खातीर? कित्याक ही एजन्सी फातोर्डा काम करताली ड्युरींग द पिरियड ऑफ 2017 to 18 आनी त्या टायमार एक फ्रॉड जावन वयतालो. तो फक्त 28 वर्कर सप्लाय करतालो पूण बील दितालो तो 45 वर्करांचो. म्हयन्याक 2-2 लाख एक्स्ट्रा बील तो चार्ज करतालो. आनी हो फ्रॉड आमी एक्सपोज केलो उपरांत बरो हायलायट जालो आनी इवन एसेंब्लीन गाजलो आनी एसेंब्लीन सुद्दां काडपाक मडगांवचोच आमदार आनी तेन्ना त्या एजन्सीक टर्मिनेट केलो. पूण रोखडोच त्याच एजन्सीक परतून मडगांव हाडलो आनी ज्या लोकांचेर ताका 45 वर्कर्स सप्लाय करपाक लागले थंय ताका आतां 90 to 100 वर्कर्स तो सप्लाय कर म्हणून सांगता आनी बील दिता. म्हयन्याक 15 लाख तो कलेक्शन करता फ्रॉम द म्युनिसिपालिटी. सो हो एवॉर्ड विनींग हे आहा तो फ्रॉडान सांपडलो तें खबर ना आनी तें कोणें हें केल्लो एसेंब्लीन हें रेस करपाक कोण आशिल्लें मडगांवचे आमदार आनी आज तें बरें जावन गेलें. तितून तो हेंवूय सांगता मडगांवचो चेअरपर्सन की लोक म्हणटा म्हण की बापू आपणाचो पार्टनर म्हण आनी एडमीट करता तो मिडिया मुखार. हांवें मिडियाचेर हें पळयलें एक खंयचे तरी चॅनलाचेर वन न्यूज पळयलें. तो सांगता की बापू म्हजो 50% पार्टनर म्हण. जेन्ना तो इतले ऑन रिकॉर्ड आसा हांव डिमांड करता की म्युनिसिपल DMN ताका डिस्क्वॉलिफाय करता. हाव ही कॅन हॅव पार्टनरशीप इन द वेस्ट कलेक्शन सिस्टम एंड गेट पेड फॉर द वर्क. म्हळ्यार 7.5 लाख रुपया तूं कलेक्शन करता फ्रॉम म्युनिसिपालिटी वीच इज इलिगल. तूं एडमीट करता आमी सांगना. तूं सांगता आपण 50% पार्टनर म्हणटा. मिडिया मुखार सांगला. सो आमी डिमांड करता की म्युनिसिपालिटी आय मीन DMN ताका डिस्क्वॉलिफाय करचो ह्या ग्राउंडाचेर. इवन आता एजन्सी लोक काम करता आता म्हगे बिल्डिंग येता पळय म्हणजे थर्ड फ्लोराचेर चडटा तो ताची स्टायल कशी आहा. म्हाका ते बापूच्या गांवांत सदांच तोखणाय केला. म्हाका खूब एलिगेशन कसो कोणें केलें कोणें तरी म्हणलें बापूचा 50% पार्टनर म्हणून. हांव लिस्ट वता म्हज्या एलिगेशन हांव एलिगेशन बिलकुल मनीस ती म्हज्या एलिगेशन म्हणजे कोणें केलें बापूचा 50% पार्टनर म्हणून. आतां हांव प्रत्येक हांव बापूचो पार्टनरच म्हणून.